2021 शेळ मेळावली IIT आड आंदोलना वेळार आरजीचो मुखेली मनोज परब आणि रोहन कलांगुटकराचेर वाळपय पुलिसांनी FIR केल्ली। हायकोर्टान मनोज आणि रोहन आड आशिल्ली FIR रद्द केला। तशेंच फेक FIR घालून आमचो आवाज दामपाचो प्रयत्न BJPन एवरी टायम केल्लो आसा। ते मॅटर जेन्ना फुडें पावलें, चार्जशीट फायल जालें, तेच्या पयलीं आमचो एडवोकेट सर कार्लोस फेरेरा जो हल्डोनचो MLA आसा, तेणे FIR क्वॉश करपाक लागून हायकोर्टान अपील केल्ली आनी आमी चॅलेंज केल्ले। ही केस इतली वर्सां चलोन आयज तेजी फायनल ऑर्डर येयल्ली आसा आनी जी आमचेर FIR केल्ली भितर हांव आनी आमचो रेव्होल्युशनरी रोहन कलांगुटकर हो आसलो। सो ही जी FIR आसली ती आयज क्वॉश जाल्लेली आसा, भायर मारलेली आसा। सो ही एक विक्ट्री आसा आमकां लागून, ही एक विक्ट्री आसा सगळ्या गोंयकारांक लागून एक्चुअली। कित्याक हेच्या वयल्यान एक सिद्ध जाता की सत्य हा पळय तेचो विजय हो जाताच, सत्य आसा तेजी जीत ही जाताच आनी ट्रूथ म्हणटा ते प्रिवेल जातात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।